पयले सुवातेर हांव आमच्या भाईक एक्स चीफ मिनिस्टर एक्स डिफेन्स मिनिस्टराक तेंचे बर्थडेचे विशीस करता. आयज ते आमचे मदें ना, बट तेणें जेन्ना जो बांदोडकर ग्रावंड तोडून हें केल्लो, तुमकां दुसरो ग्रावंड GFAक दिता म्हणलेलो, तेजो प्रॉमीस आयज हो आमचो कंपाल ग्रावंड रेडी जाल्लो आसा. सो म्हाका म्हजे हेंच रिक्वेस्ट आसा आमचे हे गव्हर्मेंटाक, आमचे दोतोर प्रमोद सावंताक आनीक लोकल MLAक, जे पणजीकारांक जो ग्रावंड तोडून उडयल्लो, मिन्स डिस्कार्ड करून थिंगा इफीक करपाक जागो दिल्लो 20 वर्सां पयलीं, तेजी जे कमिटमेंट आसा फॉर गोवन फुटबॉलाक आनीक स्पोर्ट्स, मिन्स गोवा इज अ मिन्स फुटबॉल इज अ स्पोर्ट्स स्टेट गेम. सो तेजे ते डिलिव्हरन्स जे तेणें 20 वर्सां आदीं दिल्ले ते तेणें आमचे न्यू गव्हर्मेंटान दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां GFAक दिवचें म्हणून म्हजी मागणी आसा. आनीक हो इतलो बरो ग्रावंड केल्लो आसा आतां स्मार्ट सिटीच्या अंडर. म्हाका दिसता ही जमीन टावन एंड कंट्रीची आसा आनी स्मार्ट सिटी करता. आनी म्हजें रिक्वेस्ट आसा, हंबल रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट एंड आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी लोकल MLAक, आमच्या पणजीकारांक ग्रावंड तुमी केला तो मेंटेन करपाक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो मेंटेन करचो ना जाल्यार तेजो फायदो जावचो ना. सो GFAक दिवचो, आमी ते बरे भाशेन मेंटेन करतले आनी आमचे लोकल पणजीकार वांगडा घेवन तो बरे भाशेन युटिलायज करता. पर्रीकाराचे प्रॉमीस जे आसले ते फुलफील करचे म्हणटा तुमी. हय, जे तेणें आयज तेजो बर्थडेचो दीस, व्हडलो दीस गोंयान. सो एक गोंयान एक फूल कशें फुललेलें आमचे दीस पर्रीकर बाईचे. सो तेंच ते फुलाक व्हॅल्यू दिवपाक आमचे दोतोर प्रमोद सावंतान आनी लोकल MLAन तेजें जे ताणें आश्वासन दिल्लें GFAक तें दवरचें म्हणून. ना, आमी जो कंपाल परेड ग्रावंडार प्लेइंग पीच बांदता, इट विल बी अ फूल इंटरनॅशनल सायज फुटबॉल पीच आनी फुटबॉल खेळांत तो वापरूंक शकतले. आमचो तो ग्रावंड एडवान्स स्टेजीर पाविल्लो आसा. म्हाका दिसता एंड ऑफ जानेवारी पासून आमी तो ग्रावंड तयार करूंक शकतले आनी वी वील ओपन इट फॉर गेम्स एज वेल एज लीग मॅचीस. खंय जाय ते तसल्यो बऱ्यो गेमी येवन थंय आतां पणजे आनी पणजेच्या दुसऱ्या वाठारांनी जो लोक आहा आनी जो फुटबॉल लवर्स जे आसा तांणी येवन थंय मॅची पळोवंक जातल्यो अशें म्हाका दिसता. सो पयलीं अशें GFAचे बीन गेमी पयलीं जाता, फुटबॉल गेमी येताले पयलीं, प्रो लीग बीन. सो त्यो थोड्या तेंपान पणजे जातल्यो ह्या ग्रावंडार. GFA ऑर्गनायजीज देअर मॅचीज इन वेरियस ग्रावंड्स. हो एक ग्रावंड एड जातलो तातूंत. सो GFA जाय जाल्यार GFAचे मॅची जावंक शकतल्यो. आमी जो फुटबॉल पीच तयार करता तो असल्यो इंटरनॅशनल लीग मॅचीस सुद्दां खेळूंक, आतां ते ISL चालू आहा, त्या स्टँडर्डाचो ग्रावंड तयार जातलो. सो एक पणजेकाराक एक फुडल्या वर्सा म्हणल्यार एक फुटबॉल गेमी पळोवपाक वतले पणजे. हय, हे पळोवपाची संदी पणजेकारांक मेळटली.